गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केश आहे सगळी समजता सगळी बरे आहे म्हण. आणि हेच अनायरा गेल रे अनायरा. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आता माझा स्कूल अनायरानं बरो प्रोजेक्ट केला. ॲक्च्युली आज ऑफ गेला आहे. टायर्ड झालो माझं सारको. एक वीक मायच झालो कंटिन्युअसली काम करता. सो हांवें चिंतलोलें की ऑफ मागीर घेता, बट जायना. सारको टायर्ड जालो. मग आजी गेली ऑफ आनी मागीर हाल्या कामां वयतलो आनी मागीर इवनींग आमी वयतो ती दाखयता तुमकां सरप्रायज. आनी अनायरा प्रोजेक्ट दाखयता. एक पार्ट सोंपला गेलो म्हणटरी लिफ्ट येता, एक पार्ट सोंपला पावलो म्हणटरी तुमकां प्रोजेक्ट दाखयता. अनायरा गेलो प्रोजेक्ट काय बरं केलो तो चोय तेणें. द स्केलेटल सिस्टम स्ट्रॉ केला ना रे. काल रातीको केलो तेणें. वत म्हातारे थोड्यारू. आनी चोय सकाळ काय दिसत ती काय बरं सनरायज तचोय बरो हा वेदर. बर्ड आवाज करते आनी बर्ड्सूय उठवली सगळी आवाज कोताय. अनायरा इस्कला वयताय मरोटाय ती ना रे. फ्रेंड्स चोय आतां आमी वयताय इस्कला. एक मामा किटी आनी तेंगे बेबीज भितो हाय थिंगा. खबर ना तुम दिश्टी पड जाल्या बट होय तेंगे बेबीज हाय भितो. एक बेबी तेगे मामा बरे हाय. दुसरे 3 बेबी अरे 4 जाय. बाय. सो फ्रेंड्स आता हांव बसले कारा आनी थिंगा व्हिडिओ मातसो स्टॉप केलो. ओके कॅट चयला एक मामा कॅटान कितू कॅट्स तर वेडा न्हू जाय जाले तेगे कॅट्स आतां. वय बेबीज काढाय तेणे कितू बरें दिसताय सारके क्यूट. 5 हाय सारकी 5, 6 राव राको. ते व्हिडिओचे दिश्टी पडला कित्याक आम पोस हाडूनी. ओके आनी आतां वयता स्कूल. ओके फर्स्ट दादा वयता पयशे काडपाक कित्याक म्हाका मुगे ब्लू युनिफॉर्म घेवपा जाय, हावस युनिफॉर्म. ते आजून घेल ना सो ते घेता हांव. आनी हालां खूंय वयताय फ्रेंड्स. हाल राती कळ्ळें न्हू इवनींग येतली. हय हा इवनींग कितू अशें टायम कामां सयली म्हणटरी हांव कामां वयतलो. हय हाल कामां वयतलो. हाल इवनींग अशें पास होता आमी. आनी केदो येता आमी घरा संडे मागीर इवनींग टू नायट्स. हय 2 नायट्स आहा आमकां. हॅप्पी आहा. ओके सो फ्रेंड्स तो व्लॉग चोया. ओके येतलो आनी आतां आमी वयताय दाखयता मागीर पावल म्हणटरी. सो फ्रेंड्स अनायरान सांगेल तुमकां की हाल आमी वचपा आहाय म्हणून. एक्चुली हाल आमी स्टेकेशना वयताय 2 दिसां कित्याक एनिवर्सरी काय म्हाका लीव मेळो ना न्हू. सो हांव आलोलो कामां. सो तेका लागून आमी हाल्या फ्रायडे इवनींग वयताय आनी दाखयता तुमकां व्लॉग. ओके नेक्स्ट वीक येतो घोडे आनी जायत प्लॅन केलो आहा. ओके आमी कित कोतोली ते सगळे प्लॅन केलो आहा. सो येस फ्रेंड्स आतां ATM आसा थोडे पयशे काडे. अनायरा युनिफॉर्म घेवपा जाय, स्पोर्ट्स युनिफॉर्म. आनी हावस युनिफॉर्म हय. आनी आतां आमी वयताय स्कूल. मातशें लेट जाली बट इट्स ओके ना रे. आनू पावतली न्हू या. आनी सो येस फ्रेंड्स सांगता न्हू आमी. सो 2 दीस आमी रावतली मस्कट. ओके आनी विजीटूय करतली थोडी प्लेस. फर्स्ट रात घोडे कांय मेळपा ना. नेक्स्ट डे घोडे आमी घोडे भोंवपा बी वयतली. ओके आनी घोडे थोडी रेस्टॉरंटूय ट्राय करतली. डिफरंट फूड चोया कित जाता तें कित प्लॅन जाता चोया. समज आमी तो प्लॅन केलो तो ते प्रमाण गेल्या पुरो मग मागोता सगळे प्लॅन तेच केलो न्हू आमी. खूंय रेस्टॉरंट वचपाची तें बी सगलें. येस आमगे आयटनरी आख्खो प्लॅन केलो आमी. सो चोया कितें जाता तें चोया. आनीकूय आमी रील कोतोली, डान्स रील कोतोली प्लॅन आहा. आनी लास्ट टायम लायव्ह येयलो चोय तातूंत जायत जाणांनी सांगिलां की डान्स रील मू आनी सजेशनूय दिलें कितें करपा तें. सो येस प्लॅन आहा कोतोली. ओके आनी इंस्टाग्रामाचेर आनी युट्यूबाचेरूय घातोली, दोनींची घातोली. आमी लास्ट टायम लायव्ह आमळा मिटअप कोतोली, गिव अवे कॉन्टेस्ट कोतोली. सो प्लीज
शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय आमकां. ओके, चॅनल सबस्क्राईब कराय, इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कराय कोण फॉलो केला ना अजून आमकां. आनी फर्स्ट व्हिडिओ चोयले जाल्यार आमकां फॉलो कराय आनी युट्यूबाचेर सबस्क्रायबूय कराय प्लीज. आतां हा ट्रॅफिक, बरी ट्रॅफिक आहा आज, कित्याक मातशें लेट जालें म्हाका. अनेरा जॅकेटूय इसरलें स्कुलाचें. आनी तेगे AC फास्ट आसत न्हू स्कुलांकू, क्लासरुमां. एक व्हिडिओ केलो आमी सेंट फ्रांसीस झेवियरा अपमान केलो ते जायत वायट उलयलो तो कत्तर, गौतम कत्तर म्हणटाय तो. आनी मुगे एक्चुअली इमोशन्स एक्सप्रेस केलाय आनी त्या व्हिडिओचेर दिश्टी पडटा तुमकां की कितू वायट दिसोल ते. ओके, स्पेशली म्हाका. आनी हें एक्सपेक्ट करूं जायना की दुसरे कोण भायले येताय आनी आमगे गोंया आमकां शिकयताय कितें करपाचें. आनी कोण तो ते कितें हिस्ट्री कांय खबर ना, कांय ना. इतू वर्सां आमगे पुर्वजांचो आम मांडून येयले तेका आनी कोण एकलो भायलो मनीस येता आनी असो वायट कमेंट्स मारता आमगे गोंय साहेबाचे. हें सारकें न्हू. आनी हांव मागता नॉट ओन्ली क्रिश्चन्स बट हिंदू, मुस्लीम तेमी मुखार सरपा जाय आनी हेजे हें करपा जाय, हें रिवोक करपा जाय. जे लोक अशें करून उलयताय ते की वायट उलयताय ते रिलीजनाचे, नॉट ओन्ली लायक यू नो क्रिस्तांवच. हांव मागता सगळ्यांक, कित्याक हें आज जायना जाल्यार हाल पोतून जातलें. आज स्टॉप करपा जाय हें सगळें. आनी तुमी चोयलां आसतलो जाय जाणांनी इवन हिंदू भाव भयणांनी व्हिडिओ केला ऑन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आनी तेंकांय वायट दिसोलां. आनी आय एम रियली थँकफूल की यू नो सपोर्ट दिल मो एशें को आमगे क्रिस्तांवां. आम कितें आम सगळीं एकूच न्हू, रिलीजनान आम डिवायड केला बट वी हॅव टू मेक शुअर दॅट आमी सगळीं एक गोंय रावता ती सगळीं एक बरे भाशेन मोगान रावपा जाय आनी सपोर्ट करपा जाय एकमुका. ना मो एशें कोन्न दुसऱ्यांगे वायट, रिलीजनाचे वायट, कोणागेलें यू नो कोणागे बिलिव्सांचे येवपा शिरी कोणाक, कित्याक ते आमगे बिलिव्स न्हू. आम ते तेशें कोन्न आमी जल्मा येयन आम तेशें कोन्न आमी येयले. सो यू शूड नॉट say anything bad to any religion. A few moments later. So yes, आता वयता घरा. आज जायत कामां हाय म्हाका ऑफ म्हळ्यार आज मातशें म्हाका गाडी क्लीन करपा जाय. आख्खी कार डर्टी आहा सो म्हाका ती क्लीन करपा जाय. आनी मागीर आनी थोडें अशें को काम आहा बारीकशें. आनी मागीर हाल्या म्हाका कामां वचोन मागीर सोमत्या वचपाची. ऑलरेडी बुकींग बी केलें, सगळें केलें. तुमकां दाखयता आमी खंयच्या हॉटेलां वयताय ती. युजली आमी एकू पार्टी गायलसोत म्हाका ब्लॉग त्या हॉटेलाक गेले ते तोणा. आय थिंक इट वॉज लास्ट इयर. सो दीस इयर अगेन आय वॉन्ट टू गो टू द सेम हॉटेल. कित्याक म्हाका न्हू दुसरें हॉटेल मेळटालें बट म्हाका हें हॉटेल लायक जाता, मुगे फेवरेट. आनी वेनिशागे आनी दुसरें हॉटेल आहा तें फेवरेट. सो एक्चुली आम मागीर उलयन आम म्हळ्यार की आमी सदांच दुसरें ते हॉटेलां वयताय न्हू, सो ह्या हॉटेलाक पोतूय आमी आनी एक पार्टी. आनी म्हाका लायक जाता कित्याक न्हू तो वायब आहा चोय तो एक पाट एंट्री माल म्हणटा न्हू हॉटेलांकू, तो वायब जो आसता न्हू हितू आयकॉनीक प्रॉपर्टी ती जिवा बरें जाता. इट फील्स लायक यू नो समथें, यू फील समथींग डिफरंट अबाउट युअर सेल्फ वन्स यू एंटर देर, यू नो. सो तो वायब आहा तो एम्बियन्स आहा तो एटमॉस्फियर, इट लुक्स कंप्लीटली डिफरंट. सो तेका लागून म्हाका थिंगा वचो जाय. आनी इवन किड्स वील एन्जॉय बिकॉज आय नो दॅट दे हॅव अ बीग पूल. सो येस, तो प्लॅन आहा कित्याक आमगे आलू म्हणटा सारकें पूल म्हळ्यार पिशें सारकें. सो हांवें म्हळ्यार चल वी वील डू समथींग सो दॅट ऑल कॅन एन्जॉय. आनी या आनी धाकटोसो गिफ्ट आमगेलो वेनिशा. चड व्हड कांय गेलें ना गिफ्ट कित्याक ताणें म्हाका आयफोन दिलो न्हू. सो हांवें विचारिल्लें ते हॉटेला स्टेकेशना वता म्हणून आमी जगल्या. आनी दॅट्स द ओन्ली एक्सपिरियन्स. आय मीन मुको कितको जाता ते भाशेन ना जाल्यार आमी दुबय आसता आसली. एक्चुली प्लॅन आहलो 5-6 days दुबय वचपाचो बट हें सगलें जालें न्हू वायटू. आनी चिंतिल्लें की हें सेफ न्हू. एक्चुली आज स्टॉप केलो आहा तेमी सगलें बट यू नो हॉटेल शट डावन जालें, लोकांगे जॉब्स गेले, जायत वायट जालो आहा सद्या दुबय. बट
हांव जाणा की दुबय पोतू येतो म्हणून स्ट्रॉंगर येतले दुबय केन्ना हाट पडपाना कित्याक तेंगेले विजनरी आनी जे भाशी तेंगे जे कंट्री तेम डेव्हलप केल्या न्हू तेंगे विजन बरें आहा टू बी ऑनस्ट सो ते पोतू येतलेच आनी म्हाका सदां मागीर नेक्स्ट इयर ऑर एंड ऑफ दीस इयर इफ एवरीथींग गोज वेल हांव पोतू वयतलो दुबय आनी हे पाट हांव वयत जाल्यार दुबय हांव ड्रायव करतलो आनी ऑलरेडी प्लॅन आहा आतां आमगेलो की जायत प्लॅन्स ऑलरेडी पायपलायनाक घायलो हाय बट ते एग्जिक्यूट करपा मातशें हांव रावलां इवन म्हाका कार चेंज करपा जाय बट प्रॉब्लम कितें जालो आहा प्रॉब्लम वॉर येयलो आहा न्हू मोदें सो तेका लागून कांय कितें हातू आनी बोट घालपाकूय दिसना कित्याक वी डोंट नो वॉट इज गोना हॅपन नेक्स्ट रायट आनी जायत आमगे गोंयकार भाव भयण देखून दुसरे गल्फ स्टेटी हाय चोय गल्फ कंट्री हाय चोय even they lost their jobs, right? Then they have to be, some of them are there without unpaid leaves. A lot of things are happening around. So yes, so yeah, begin to magia sogli okay देवाकडे आनी हे वॉर बंद जायल्या पुरमो मागोता कित्याक चोय हे गल्फा कोण आहाय चोय तेंकां प्रॉब्लम न्हू हे प्रॉब्लम सोगल्यांक आख्या वर्ल्डा इमॅजिन ऑयल गॅस ना जाल्यार कितें जातलो संवसार म्हारगाय खूंय पडटली इमॅजिन तुमगे पेट्रोल इवन आम इंडिया म्हणटाय खूंय जावं सगळे येत ते हिंगासो येत न्हू सो ते समज म्हारग जाले जाल्यार स्टील सगळे म्हारग जातले हे वॉरा लागून इवन खावपा वस्तू कितें सो सगळी मागीर आमी की हें बंद जाल्या पुरमू इट इज नॉट गल्फ प्रॉब्लम इट इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम सो मागोता सगल्यांक की देवाका मागाय आनी यू नो कोण आमगे भाव भयण गल्फ आहाय तेंका लागून तेंचे पासत थोडो एक प्रेयर कोराय ओके आनी एटलिस्ट तेंकांय म्हणजे तें कितें बरें जावपा आसा कित्याक यू नो कोण केसो डिफिकल्टीज आहा सद्या आहाय ते आमकां कोणाक कांय खबर ना आमगे सदां वॉर थिंग जालां बट तेंकां कांय जायना बट एक्चुली चोवपाक गेल्यार यू नो जायत त्रास लोकांक जायत त्रास जाले आनी वी हॅव टू सपोर्ट देम जात ते भाशे आमकोडे सीज फायरूय तेमी मुखार वयला सो हे सीज फायर जायन टॉक्स बेगीनूच जायन बेगीनू काबार जाल्यार पुरमो मागताय कित्याक हे जो तर तो कांय उलयनाय न्हू जाल्यार कांय बरें जावपा ना ते उलयनू काबार करपाचें आनी नाजाल्यार ते तशें वसोत रावतले आनी मागीर पोतू आनी कितें व्हडलें जातलें सो वी हॅव टू प्रे टू गॉड दॅट एवरीथींग शूड बी ओके येस फ्रेंड्स म्हाका सदां चड उलयलो आनी आतां हांव वयता घरा मातशें एक न्हीद मारता न्हीद येता सारकी येता न्हिदलो ना सारकी रेस्ट जालना मुगेली कंप्लिटली टायरींग जालां सकाळ रातीको येतालो मागीर सकाळ फुडें उठ्ठालो पोतू येतालो सो आतां मातशें वयता मातशें बरी न्हीद मारता फ्रेश जाता आनी मागीर भायर सोतलो चयता रांदपाक कितें चोयपाचें आज वेनिशाक खबर ना घडये आमी भायरसून कितें हाडीत कित्याक आज मातशें रेस्ट घेवपा जाय म्हाका आनी तेकाय बी सो म्हणलें चल चोया कितें प्लॅन तो मागीर चोयता अशें न्हिदोता उठोता आनी मागीर प्लॅन कितें तो मागीर तुमकां सांगता आनी ऑल्सो वन मोर थिंग तुमकां सगल्यांक सांगपाक सोदता हांव थँक्यू तुमी इतले विशीस धाडले आमकां ना म्हणजे इंस्टाग्रामाचे युट्यूबाचे यू नो एंड पर्सनल मेसेजीस हू आर आवर फ्रेंड्स एंड फॅमिली आमगे कॉन्टॅक्ट्स थँक्यू तुमकां सगल्यांक Later. हाय फ्रेंड्स ऑल्सो आतां येयला हांव जेवण हाडा बिरयानी चय पापड आनी दाखयता तुमकां सो हे चय पापड पायसम पिकल आनी फीश बिरयानी हाडा फीश बिरयानी हाडा आज सायसा रांदतो आमी कित्याक आज हांव टायर्ड आहलो न्हू सो आज म्हणे रेस्ट घेया म्हणे आनी तुमकां सांगिल्लें सकाळीं की आज मातशें रेस्ट आहा म्हाका रेस्ट घेवपा जाय न्हीद येताली सो इवनींग कितें करतलो प्रॉन्स आहाय सो चिली फ्राय कितें करतलो आनी कितें सांग तुमकां की आतां पॅकींग करता हांव दाखय तुमकां पॅकींग ओके चोय सो फ्रेंड्स चोयल तुमी पॅकींग केलें तें मुगे गायलें हांवें रोप आतां वेनिशा घे आनी नायरा घे आनी आलिया घे आहा सो तें वेनिशा करतलें पॅकींग कितें हाल्या जेन्ना हांव कामां येतलो न्हू समथींग भायल्या भायर वयता आमी सो सगळें पॅकींग करून हाजी दोता आज ऑफ न्हू आनी इजी जातलें सो हाल मागीर टायम वेस्ट करपा न्हय आमी भायल्या भायर वयतलीं रोखडी थिंगसो येता म्हळ्यार मागीर हिंगसो
झुप कंबायचो तर कितें मागीर 2 वरां वाट आहा न्हू ती 1.5 वरां ऑलमोस्ट या 1.5 hour वाट आहा. सो येस एक्सायटेड आहाय आमी ओके आमगे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आनी वेनिशा होप सरप्रायज लायक जाता मो सरप्रायजान उरना तो एक्चुअली बट हांवें थोडें कितें कितें केलां लायक यू नो केक अरेंज केल्या मागीर डिनर अरेंज केला सो सगलें थोडें कितें केलां सो तेका होपफुली तेका लायक जायत मू चोया कितें जाता तें आनी तुमी चोयतली येस आनी मागीर मेळटा तुमकां टायर्ड जाला मातशें थोडें साफ कोताय घर आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके सी यू 2 hours later. हे चोय येयले नायरा आमगेल्या स्कूल आसा केश गेल गो स्कूल बर गेले कितें म्हणटाली टिचर प्रोजेक्टच्यान कितें सांगताली बेस्ट हा ही बरं आहे हय वेगळा हा हो तूं हाडो म्हाका तो लाता आसा थिंगा हायस्कुला ना स्पेस ना Space ना? ना बोर्डा ना तीन कबड हा तुजो हालव ओके ओके चल भूक लागले हय ओके चल जेवण घात तुका चल Later. सो फ्रेंड्स असो येयला गाड दिवपा मुगेली गाड वॉश जाता हे मस्त डॉक्टरान हाल्या बरी वॉश जाता बाकी फूल वॉश आणि काय बरं व्यू तोच आहे सारको काय बरो व्यू हा थंय गरमी जाता सारकी 40 degrees हा हिंगा सारकें निजवा सारकी गरमी हा सारकी चड गरमी लासवता सारक्या फ्रेंड्स काय बरं धूल ती गाडी पॉलिश केल्या बरी सारकी बरी हा कमेंट शेअर subscribe the Golden Race family.